Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. आम्ही सुरुवातीच्या मागण्या करूया. मगळा बापा अर्गा तुका दिता बापा आयच्या दिसापासून आणि ह्या घडयेपासून तुवें आमकां सांगात हाडलाय बापा. तुझ्या बसवण्या प्रमाणे तुझ्या उतरा प्रमाणे आमकां कशें आमचें जिवीत मांडून हाडचें आनी त्या प्रमाणे आमी कशें चलचें आनी आमी हेरांतय तें आमी कशें तें आमी वांटून घेवचें आनी हेरांतय तें कशें कार्यगत जाता ह्या विशयी तूं आमकां सांगता आसाय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा आमकां तुवें ल्हानांक तुवें हे गूट उगडापे करते आसाय तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तुका अर्गां दिता बापा. बापा हांगा आसल्या हर एकल्यांक तुवें तुज्या आशिर्वादांनी आनी तुज्या एनॉयंटिंगांत भरल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आनी कोण पुरो सकड युट्यूबान पळोवन आसात तांकांय तुवें तुज्या आशिर्वादांनी आनी तुज्या एनॉयंटिंगांत भरल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुका कितलीं अर्गां दिल्यार पावना कित्याक तूं आमचो इतलो मोग करताय की तुवें आमकां संवसारांत तुवें धाडलाय तुजो आनी पेल्याचो मोग करूंक. हे दोन उपादेश आमकां तुवें शिकोवन दिल्याय बापा. तुज्या पुता मारिफात हे आमकां शिकोवन दिल्याय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागण्या करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 प्रेज गॉड. ऐकता गे ब्रदर. ऐकता. प्रेज गॉड. ओके प्रेज गॉड. आमी जेजू तावन कितें जोडलां म्हणून सांगयत की जेजू तावन आमी जिवीत जोडला. जिवीत जोडलां नितीवंतपण फकताच्या बॉक्साने सस्ताचे जिवीत वय सस्नीक जिवीत. आता आमी सस्नीक जिवीत म्हळ्यार ताचेर ती आमी जेजून कितें आमचे खातीर केलें आनी त्या प्रमाणे आमी या सस्नीक जिवीत म्हळ्यार जॉन 17:3 सांगता. कोणी बायबल शेअर करून करताय गे आयलंड. वय 3. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वाचूंक जाता गे ब्रदर तुमकां. ते सस्नीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचे. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आता सस्नीक जिवीत म्हळ्यार तर एकय सस्नीक जिवीत म्हळ्यार आमी सबार आनी आमी चिंतलां आमकां मेल्या उपरांत सस्नीक जिवीत मेळटा म्हूण. पूण देवाचें उतर सांगता आमकां जुवांच्या वांजेलांत 17 अध्यायांत 3 सांगता सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. आमी केदाळा आमी जेजूक देवूत म्हणून आमी सत मानता आनी केदाळा आमी तो खरो देव म्हाका म्हजो क्रिएटर तो म्हजो खरो देव म्हणून केदाळा आमी वळखता. आनी जेजून कितें संवसारांत शिकयलां आनी जेजून कितें संवसारांत केलां तें आमी खरेपणी वळखून भावार्थान ताणें शिकयल्ल्या भावार्थाच्या शिकवणेद्वारे
आम्ही केदाळा नियमशास्त्रांत आसल्या आम्ही भवार्थाच्या शिकवणेक आम्ही केदाळा परतोवन आमचे जिवीत भवार्थान आराम करता तेदाळा आम्ही सस्नीक जिवीत जोडूंक जाता. केदाळा आम्ही खऱ्या देवाक वळखोवचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान आमकां भावार्था विशीं सांगलें. त्या खातीर आमकां भावार्थ वरवींच आमी जेजू क्रिस्ताक वळखोंक जाता आनी ताणें केल्ल्या कार्या वरवीं मात्र आमी तें सस्नीक जिवीत जोडूंक जाता. केदाळा आमी ताणें केल्लें कार्य आमी मानून घेता आनी ताचे प्रमाणे आमी चलता आनी ताचे प्रमाणे आमी तेंच आमी हेरांक वांटता आनी हेरांतय आमी पळयता. तेदाळा आमी सस्नीक जिवीत आमकां हांगास बगूंक मेळटा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कांय डाऊट आसा की ब्रदर? वय वय ना डाऊट काय ना. देवाक आमच्या मध्ये सस्नीक जिवीत म्हळ्यार जायते जाणचे मतीर आसा की मेल्या उपरांत जिवीत म्हणून. पूण देवाचे उतर काल म्हणटा म्हळ्यार आमी केदाळा देवाचे उतरां मरिफात देवाक खऱ्या देवाक आनी जेजूक वळखता ते जावन आसा सस्नीक जिवीत. तेंचो मेन वळखोवचें इम्पॉर्टंट. आतां एकामेका आमकां कशें वळख जाता? आमी एकामेकाक उलोवन जर नासल्यार एकामेका चड आमी उलोवन जर नासल्यार एकामेकाची वळख जाता. तर आमचे ते कितें चड उणें आसा आमकां कळटा. तशेंच आमी देवा विशयांत चड आनी चड जाणा जायचे जाल्यार ताका वळखपाचें जाल्यार एकच वाट देवाच्या उतरां मरिफात मात्र आनी भावार्थान आमी सत मानल्या वरी मात्र वळखोंक जाता. वळखून सिंपली एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आमी नॉर्मल विचारता न्ही आमकां हेचे अमिताभ बच्चनाची वळख आहा गी वळख आसा. ताचे बायलेचें नांव कितें? जया बच्चन घेवन. जया बच्चन. पुताचें? अभिषेक बच्चन. मागीर सून? राई, ऐश्वर्या राई. आतां आमी ताची वळख आमकां कशी जाली? आमी ताचे सांगता उलोवंक गेल्ले? ताचे सांगता आमी ताच्या विशयांत आमी समजल्या. ताच्या विशयांत माध्यमा मुखांत जावं पुरो ह्या पत्रिके मुखांतर आमी चड आनी चड ताच्या विशयांत आमी जाणवाय जाणा. आमी ताचे बुद्ध जावन उलोवंक वचना बळोवंक वचना. पूण आमकां एक्झॅक्ट आमी सांगता ताच्या विशयांत ताच्या फॅमिली विशयांत. तशेंच खऱ्या देवाक बापाक वळखोवचें म्हळ्यार देवाच्या उतार चड आनी चड आमी समजून जाता अंडरस्टँडींग करतना त्या उतरांत वेळ कसो दितना म्हजो बाप कोण? देवान म्हाका कित्याक रचला? कित्याक ह्या संवसाराक धाडला? म्हाका काय जिवीत देवान कर दवरला ताच्या विशयां समजताना तेच जावन सस्नीक जिवीत ते कंटिन्यू जाता मुखार. आमी सस्नीक जिवीत मेल्या उपरांत म्हणटा न्ही मेल्या उपरांत मात न्ही ह्या जिवितांत ते सुरू जाता. केदार आमी चड जेजूक वळखता आनी ताच्या खऱ्या देवा बापाक ते कंटिन्युटी. प्रेज गॉड. आनी आमी केदाळा आमी सस्नीक जिवीत अनुभव करता म्हणून आमकां कळटा. कोणी पेलो जावं दी हांव जावं दी केदाळा म्हजे थंय ते बदलावन येता. केदाळा मात्र संगीत तो देवाच्या नितीवंतपणांत आसा, जेजू क्रिस्ताच्या नितीवंतपणांत आसा आनी तो सस्नीक जिविताच्या मेटांनी आसा. हे आमी वळखून घेवया. त्या खातीर आतां जेरेमिया 15:16 काडया आमी. जेजू क्रिस्त येवच्या पयलेंच जेरेमियाक परण्यासोल्ल्यांत ते जेरेमिया प्रवादी म्हणटा देवाच्या उतरां खातीर कितें म्हणून 15:16. तुजी समा घेतात तुम तुजी उतरां पावली तेन्ना हांवें ती ग्राशिली. तुजी उतरां जाली म्हजो संतोष. म्हज्या काळजाचो आनंद कित्याक सरस्परा दळबराच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. पळया हे जेजू येवच्या पयलेंच जेरेमिया प्रवादीन देवाच्या उतरांची समजणी घेतली. कित्याक म्हळ्यार ताका उगडापण करतालो. केदाळा पवित्र आत्मो येवन ताका ते उगडापण करून फाटी वेतालो.
ते दाळा तो देवाच्या उतरांक कशें हें करतालो म्हळ्यार तो ताका केदाळा ती मेळटात त्या दाळांच तो ग्रास येतालो म्हळ्यार खाली खावचें न्हय सडन घास मारचें. आतां एग्जाम्पल कशें आसा एक एका घरांत एक आमी सिक्युरिटीक एक पेटो आनी परत दवरता वैगी. आतां पेटो येताना आमी कालें करता तो खंयचेय एक ताका जायनातली वा आमच्या घराक कितेंय वायट हाडच्या संगतीक तो इमिडिएट सोंपता वैगी वचून साबोंक येता. तशेंच हाका केदाळा जेरमिया प्रवादीक देवाची उतरां मेळटात त्या दाळा तो ग्रास येतलो तो तो खान घेतलो इमिडिएट खान घेतलो. केदाळा आमी इमिडिएट खान घेता विदाउट डाऊट विदाउट एनीथिंग कितेंय ताच्या त्या विशयांत आमी कितेंय आमच्या संवसारी चिंतनांनी चिंतचे न्हय आमी आत्मीक रितीन आमी केदाळा आमी ती चिंतून आमी कान घेता त्या दाळा मुजे थंय बदलावण जाता. त्या खातीर म्हणटा तुजी उतरां जाली म्हजो संतोष. केदाळा म्हाका ती मेळ्ळी केदाळा जेरमिया प्रवादीक ती मेळ्ळी आनी ते जेरमिया प्रवादी म्हणटा तुजी उतरां जाली म्हजो संतोष म्हज्या काळजाचो आनंद. आनंद म्हळ्यार जॉय इट इज निरंतर आनी ताका तो नेवर एंडिंग आनंद. कित्याक सर्वेस्परा दळबराच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. त्या दाळा ताका वो मनीस देवाचो मनीस म्हणून ताका आपयतात. आतां आमकां कशें आपयतात आमकां कशें आयडेंटिफाय करतात. हांव जेजूचो पाटलावदारी म्हणून खंयच्या नांवान आपयतात तो क्रिस्तांव. हांव क्रिस्तांव म्हजी आयडेंटिटी हांव कशी सांगता आतां हांव क्रिस्ताचो पाटलावदारी पूण हांव क्रिस्ताच्या मेटांनी चलतां गी म्हजे थंय क्रिस्ताची शिकवण आसा गी. आतां पोर आमी खंयचें एक स्क्रिप्चर काडिल्लें तातूंत देवाचें उतर आमी जिरयचें म्हणून आसलें. सो तशेंच आमचे भितर तें देवाचें उतर उरलां गी आसा गी तें कार्य करता गी. त्या दाळा मात्र आमी क्रिस्तांव आनी हांव क्रिस्ताचो पाटलावदारी हांव क्रिस्ताचो शीस हांव क्रिस्तांवपण नेसलां हांव देवाचें रसन हें म्हणूंक म्हाका जाता. केदाळा म्हणसर म्हजे थंय तें कार्य कित्याक म्हळ्यार करिना म्हळ्यार हांव ताका संपूर्ण रितीन हांवें सोम्या जेजू क्रिस्ताक मानून घेवना. हांव केदाळा म्हणसर मानून घेना म्हजे थंय देवाचें उतरां म्हळ्यार आतां लोगोस म्हणटा आमी लोगोस म्हळ्यार रिटन वर्ड ऑफ गॉड. केदाळा ते रेमा जाता म्हळ्यार केदाळा आमी उसारता आमच्या तावन एक पावर येता त्या दाळा ते रेमा त्या दाळा ते कार्य करता. त्या खातीर आमचे उतरां केदाळाय आमी लोगोस आसली रेमांत बदलूंक आसा. रिटन वर्ड ऑफ गॉड एंड आमी उसारची उतरां ती रेमा जावन बदलूंक आसा. ती हर एकल्याचें काम जावन आसा. केदाळा आमी सत मानता आनी केदाळा आमी उसारता ते आमचे थंय ते कार्य जाता. त्या खातीर जेरमिया प्रवादी हांवें ती ग्राशिली म्हणटा इमिडिएट. आतां केदाळा आतां आनी एक एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमकां भूक लागले त्या दाळा आमी वेट करता आमच्या मुखार जेवण दवरल्यार आमी इमिडिएट खाण घेता इमिडिएट आमी उंडी मारता इमिडिएट आमी स्पुनान काणयोन आमी तोंडाक घालता. तशेंच देवाची उतरां केदाळा मेळटात त्या दाळाच आमी ती खाण घेवंक आसात विदाउट एनी डाऊट. त्या खातीर जेरमिया प्रवादी थंय अजापान जातली आनी ताचे थंय देवाच्या नांवान ताका आपोवचे येतले.
ताका तो देवाचो मनीस म्हणून ताका आपयतात म्हणटात. त्या खातीर आमचे हर एकल्याचे क्रिस्तांव म्हणून हांव म्हणटा जाल्यार म्हजे थंय क्रिस्ताची म्हजे थंय कामां आसा जे म्हजे थंय एक्टिविटी हर एक सकाळ न्हितावन सांजे म्हणसर म्हज्या उलोवण्याचेर म्हज्या कार्याचेर म्हज्या पंचेंद्रीचेर म्हज्या दोळ्यांचेर आनी म्हज्या जिबेचेर म्हज्या कानांचेर आमी कितें आयकाचें आमी कितें करीचें हे हर एक देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या बसवण्या प्रमाणे हांवें तें केल्यार आमचे थंय तें आमी तो पळोवंक जाता. आमी देवाचो मनीस, आमी जेजू क्रिस्तचो शिस, आमी जेजू क्रिस्तचो पाटलावदारी, हांव म्हजे थंय जेजू क्रिस्त आसा म्हणून हांव म्हाका सांगूंक जाता आनी तशेंच पेलोय म्हज्या विशयांत सांगूंक जाता. त्या दाळा आमी संपूर्णाच्या पावंडाक आमी पावोंक जाता. त्या दाळा आमी सस्नीक जिवीत हांगाच आमी आराम करूंक जाता आनी आमचे थंय तें सुरवात जाता. त्या खातीर आमी केदाळाय आमी उलयतना आमचे उतरां मस्त केअरफूल आसाचे. आमी देवाच्या बसवण्यो आसात त्या खातीर म्हणटात ब्रदर म्हाका एक स्क्रिप्चर दिया, म्हाका तें दिया, म्हाका एक मागणें दिया. आतां मागणें दिया म्हळ्यार आमी दिवची देवाची उतरां देवाचे बसवण्यो. पूण तांचे थंय कितले सांगल्यार तांचे थंय ती बदलावण येना. कित्याक बदलावण येना म्हळ्यार तांचे थंय तें तांणी संपूर्ण रितीन जेजूक मानून खाण घेवना. तांणी केदाळा म्हणसर आमी मानून खाण घेना, त्या दाळा म्हणसर आमचे थंय ती कार्य जायनात. त्या खातीर आमकां जेजू आयिल्लो आमकां आत्मीक भलायकी दिवंक, आमी भलायकी नातल्यांक आमकां भलायकी दिवंक. लूक 5:31 काडया, तातूंत आमकां कळटा. चवळ जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हे उतर जेजून कित्याक म्हळ्यार जेजूक ते फारिजेव आनी शास्त्री फारिजेव केदाळा पळयल्यार ताच्या शिकवणे विरोध ते उलयतले आनी नियमान कितें बरयलां त्या प्रमाणे ताका क्वेश्चन करतले. जेजू केदाळा तो पातक्यां सांगता म्हळ्यार थंय स्पेशली थंय आसले ते लेवीचे हाचे खातीर आसले थंय तो अध्याय. थंय लेवी म्हणल्यार नांवाचो एकलो तो टॅक्स कलेक्टर, ते पब्लिकन म्हणून तांचे ट्रायब आसले, ते ओन्ली टॅक्स कलेक्शन तांचे ती व्याप्त तांची ती आसली आनी तांकां ते एक कीळ दृश्टेन ते समजताले शास्त्री आनी फारिजेव. सो त्या खातीर केदाळा तो लेवीच्या आनी सांगता आनी बसोवंक तांचे सांगता मेळोवंक तांचे कडेन उलयतना आनी तांच्या घरा जेवतना ते दाळा तांकां ताचे थंय जेजू थंय ते उणेपण आसा, तो आमच्या देवाक पातयेना, तो देवाच्या नियमा प्रमाणे चलना. त्या खातीर तांणी ते म्हणून आले ते जेजू देवाच्या विरोध काम करता म्हणून तांच्या मतीन चिंतप आसलें. सो तवळ तांकां तांचे जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. केदाळ आमी चिंताव हांव म्हजे हर एक कार्य करता, हांव मागणें करता, हांव सकाळां कडेन बऱ्यान उलयतां, हांव दान धर्म करतां, हांव
हर एक आमचो पात्र घेता इगर्जेंत एक्टिव्ह मनीस हांव आनी हर एक रेतीरेक वेता हांव हर एक कितें देवाची ते नियमा प्रमाणे आसा ते सगळे हांव करता पूण म्हजे थंय ती बदलावण येना कित्याक बदलावण येना कित्याक म्हळ्यार हांव नियमा वयर आनीक सोलोन आसा केदळ हांव नियमा वयर चलता त्या खातीर हांव सीदो सांगता नियम दाखयता आनी सांगता हें समा आसा हांवें करचें समा आसा म्हूण त्या खातीर जेजू म्हणटा थंय भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्त पिडेस्ताक म्हणटा त्या खातीर नेक्स्ट आमचो वाक्यान तो म्हणटा हांव आयलां जिनी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक न्हय म्हणटा जेजू जेजू क्लियर म्हणटा थंय कित्याक म्हळ्यार धर्मवंतांक न्हय म्हणटा हांव धर्मवंतांक सांगूंक येवना कोण पुरो पाळतात कोण पुरो करतात तो सकडी हर एकांत हांवें केल्लें समा आसा हांव केल्लें समा आसा म्हणून आनी जेजूकूच क्वेश्चन घालच्या मनशांक तो आपूण येवना म्हणटा त्या खातीर वयल्या वर्डांत तो वयल्या वाक्यान म्हणटा भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना आतां हांव चिंता म्हजी भलायकी समा आसा हांव आत्मीक रितीन समा आसा कित्याक म्हळ्यार जेजून हांगा केदाळे कुडीचे भलायके विशीं उलयना केदाळे आत्मीक रितीचे जेजूचे उलोवणें आसलें ते आमी आत्मीक रितीन ताचो अर्थ करून काण गेल्यार मात्र आमकां तें समजता सो भलायकी आसल्यांक वैजाची गरज ना गरज ताची आसा ताची गरज पिडेस्तांक सो कोण हांव म्हजे थंय उणेपण आसा हांवें आनीकी देवाच्या उतरांची समजणी जोडीचे आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे म्हजी जिवीत बदलूंक आसा हांव मनीस कितें हांव करता त्या कार्याचे वरणी वयर येवंक आसा हांवें म्हणून हांव केदाळा म्हजें चिंता बदलूंक शकता तेदाळा मात्र हांव जेजून उलयल्ल्या त्या अर्थ त्या उतरांचो संपूर्ण अर्थ करून काण घेवंक शकता केदाळा म्हणसर हांवें केल्लीं ती कार्यां समा आसात हांव म्हाका कितें शिकोवन मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे हांव करतें आसा पूण ती शिकोवन आनी तें आमी कितें आयकलां तो संदेश तो देवाच्या उतरार आसा गे म्हणून आमी एक पटी पळोवची चड आनी चड गरज आसा ह्या वेळार आमी कित्याक म्हळ्यार आमी चिंता ते हर एक आमी कितें करता ते हर एक समा आसा आमी हर एक कितें आमी आचरण करता तें पुरो समा आसा म्हणून आमी चिंता पूण आमकां खंयचें इम्पॉर्टंट आमकां देवाचें उतर इम्पॉर्टंट कितें धर्मशास्त्राच्या बुकांत बरयलां तें आमकां इम्पॉर्टंट त्या खातीर आमकां तो पोरणो सल्लो आनी नवो सल्लो म्हणून आसा पूण एक्चुअली नवो सल्लो म्हळ्यार धर्मदूताच्या कृत्यातावन स्टार्ट जाता म्हणून हांवें आयकलां वय गे ब्रदर प्रेज गॉड जेजू मेल्या उपरांत वय करेक्ट देवरान जीवन जाल्लें वय तरी आमी केदाळा जेजू जीवन जालो ती बरी खबर आमकां आमी क्रिस्तांव केदाळा आमी जेजूचे पाटलावदारी म्हळ्यार जेजू जीवन जाल्या उपरांत आतां आमी सांगचें जाल्यार धर्मदूतांक आमकां हें आयलें तांकां पवित्रत्व आयलो पवित्रत्व येवन केदाळा ते पवित्रत्व्यान भरले ताच्या उपरांत ते देवाची जेजूची शिकोवन ते प्रसार करूंक गेले तेदोळ मुसर ते वचून येतले कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय तें बें आसलें पूण आमकां आतां पवित्रत्व आसा आमचे थंय आमी कोणायकी देवाचें उतर आमी सांगच्यात आमी फाटीं सरचे म्हणून ना आमकां तें आमी केदाळ एक स्टेप काडटा आमकां तो पवित्रत्व आमकां तें घटाय दिता आमकां बळ दिता त्या खातीर जेजू म्हणटा
हांव आयलां जिनी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक नाही म्हणटा. केदळ आमी विधेय जाता, आमी संपूर्ण नाही, आमी कितें करनासा तें आमकां तें समांगी कितेंगी म्हणून गोत्तू ना. ते आमी देवाच्या उतरांत आमी केदळ ताचें विश्लेशण करता, तेदळ आमकां कळटा, केदळ आमी तशें भितर निघता, तेदळ मात्र आमकां तें कळटा. आतां खंयचेय आमी घरांत आमी लेट जावन आयल्या, काळोख जाला, रात जाल्या, घरा येवन पयले आमी कालें करता, आमी लायटाची स्विच घालता वय की. तशेंच आमचे कडेन देवाचें उतर आसा, आमच्या घरांनी आसा, आमचे कडेन हर एकल्या कडेन देवाचे उतराचो धर्मशास्त्राचो बूक आसा हो. तरी आमी तो उक्तो करून आमी केदळ आमी ताचे थंय आमी रिलेशन आमी दवरता. कित्याक म्हळ्यार हे देवाचें उतर म्हळ्यार आतां जुवांच्या पयल्या अध्यायांत आसा, वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो, शब्द मनीस जालो म्हणून त्या अध्यायांत आसा. ते केदळ ही सगळी उतरां ही जेजूच उलयल्ली आनी जेजूच. त्या खातीर जेजू आमचे सोवे आसा. केदळ आमी ते उतर आमी रेमा करता, आमच्या उतराक पावर दिता, आमी त्या उतराक आमी पावर दिता. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान रस्तानंत आमकां आत्म्यान रस्ताना आमकां आशिर्वाद आनी अधिकार दोनूय दिला. त्या खातीर आमी त्या अधिकारान आमी केदळ आमी तो उसारता, तेदळ आमचे थंय ती कार्यां जातात. त्या खातीर हांगा म्हणटा, हांव आयलां जिनी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक नाही म्हणटा. त्या खातीर आमचे उणेपण आमी वळखून आमी केदळ आमी जी सोमयाक आमी आमचो सोमी सोडवून धर म्हणून काण घेता, तेदळ आमचे थंय कार्य स्टार्ट जातात. तेदळ म्हणसर आमचे थंय हांव कितें करता, हांव समा आसा, हांव दान धर्म करता, हांव दुसऱ्यांक हेल्प करता, हांव दुसऱ्यां कडेन बरें रिलेशन आसा, हांव सगळ्यांनी म्हजें नांव आसा, हांव हाचे बरोबर हांव हे संवसारी चिंता. पूण जेजू हर एक उलयता आत्मीक रितीन उलयता. त्या खातीर आमकां आत्मीक रितीन आमी काण घेवची मुस्तूक गरज आसा या वेळार. आमी आतां पळया लूक 5:27 काडया. प्रेज गॉड. 27 आतां हांव 32 म्हणसर वाचा ब्रदर. उपरांत जेजू थंयच्यान भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हजे फाटल्यान म्हणलें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सकट सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकागर असो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जोमू ताचे सांगाता पंक्तीर बसलो. हे पळोवन फरिसेवांनी आनी तांच्या पंगडाच्या सस्यांनी जेजूच्या शिष्यांक गुणगुणून म्हणलें, सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळ जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी असलेल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयला जिनी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक न्हय. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. पळय ह्या हातूंत आमकां समान कळटा. कित्याक उपरांत जेजू थंयच्यान भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एका सुंका काट्यार बसून वसुलेक बसून आसलेलो ताणें देखलो.
ये मुझे पाटल्यान मुळे जिजून ताका पळया ते हांगा क्लियर ताणें जिजून कितें ताचें इंटेंशन आसलें ताणें हांगा ताणें प्रॅक्टिकली केलें. ताका त्या मनशाक शास्त्री फरिजेव आनी आनी कोण आसा चड भक्तिवंत आनी धर्मीक कार्यांनी कोण मुखेली आसले ते तांकां एक खोट्या दिश्टीन तांकां पळयतले आनी केदाळय ते मनीस करप्ट म्हणून तांच्या मतींत आसले. कित्याक म्हळ्यार तांणी सूंक म्हळ्यार काले आसले ते टॅक्स कलेक्शन म्हणटाले. तांकां ते टॅक्स कितले तांकां एक आतां तुमी हांगाय पळयत आमच्या मार्केटींत गेल्यार थोड्या मार्केटींत सांतांनी पुरा जाता. त्या सांते टायमार ते एक वर्साक एक फावटी एक ऑक्शन आसता. थंय ते ऑक्शनांत थोडे मनीस ते कान घेतात सगळ्या वर्साक इतले पयशे बांदून ते कान घेतात आनी थंय कोण यारकार येतात त्या यारकारांतावन ते पयशे कलेक्ट करतात आनी तांचे कितें ते तांणी पयशे बांदल्यात ते ताचे वरवीं चड हे फायदो कान घेतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां कांय ते व्हडले कांय रेस्ट्रिक्शन म्हणून ना. सो त्या खातीर हांगा अशेंत कर्ण आसलो लेवी नांवाचो. तो उपरांत जेजू थंयच्यान भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंकागाराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलो ताणें देखलो. ताका गुत्ता तो टॅक्स कलेक्टर तो लेका वरवीं चड कलेक्ट करता ताका गुत्त जेजू गुत्त आसलें. त्या खातीरच केदाळा आमी आमच्या जिवनांत केदाळा आमचे सांगाती आनी आमचे कोण आसात आमच्या कुटुंबाचे आनी कोणी आमचे कोणी पडतात थोडे फावटी आमकां जाता आमी परफेक्ट न्हय कोणी पडतना ताका आमी धैर्य दिवन उखलिचे आमी ताकाय देवाच्या उतरांत आमी हाडिचे आमचें तें काम जावन आसा. त्या खातीर आमी जेजू पळया ताणें पयलें म्हळें हांव आयलां आमी पयलें वाचलें पिडेस्तां खातीर पातक्यां खातीर हांव आयलां म्हणून. ह्या खातीर जेजून हांगा क्लियर केलें ये म्हजे फाटल्यान तूं म्हज्या फाटल्यान ये तुका म्हजे तावन जिवीत मेळटा. ताका कळ्ळें इमिडिएट लेवीक कळ्ळें. त्या खातीर ताणें जेजू विशीं आयकलां पयलेंच. त्या खातीर आमी खंयचो संदेश आयकता कितें आमी बरेपणाचे बरो संदेश आयकता त्या प्रमाणेच आमची उतरां काम करतात. आमी केदाळा पाड संदेश आयकता ते पाडत आमचे तावन भायर येता. त्या खातीर लेवी उठलो आनी सकट सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. कित्याक ताणें ताचें मन बदलिलें. थंय म्हाका हें नाका आनी हांव जेजू फाटल्यान वता. जेजू कितें जिवीत दिता तें ताका गुप्त आसलें. त्या खातीर तो सकट सांडलें ताणें कितें ताचें तो व्हडलो मनीस जालो टॅक्स कलेक्टर म्हळ्यार त्या टायमार व्हडलेच मनीस. त्या खातीर उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकागाराचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जमो ताचे सांगाता पंक्तीर बसलो. हांगा क्लियर करता प्रत्येक जेजू देव हांगा उतर आमकां क्लियर करता. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. त्या खातीर आमी तो पातकी नाजाल्यार तो सामाना ताच्या घरा वेचे न्हय तो सोसायटीन बरें करून जियेना तो तशें करता अशें करता ताका आमी पयस दवरले कुडले तो आनीक तो पयसच वेता सगळी ताची जिवीतच पाड जाता. त्या खातीर आमी करेक्शन आमकां देवाच्या उतरा वयरच आमकां करूंक जाता. हरी एकल्यांक आमी करयेत. त्या खातीर जेजून 2 उपादेश दिल्ले. पयलो उपादेश खंयचो तो प्रेज गॉड आयकता गे हांवें उलयल्लें
ऐका brother. पहिलं जिजून दिलं कंसो सगळ्या तुझ्या सक्तेन सगळ्या तुझ्या मनानं सगळ्या तुझ्या सर्वस्परा. सक्तेनं सर्वस्परा देवा समोग कर तशेंच तुझो केल्ल्या बरी पहिल्या समोग कर केदळ आम्ही आचेर वेताव तेदळ आमचे थंय अलौकिक कार्य जातात त्या खातीर हांगा लेवी म्हणल्यार नांव आसो तो सुंकागार ताची जिणी कितें आसा गोत्त आसा पूण जाल्यार जेजू ताका आपयता त्या खातीर आमकां हर एकल्याक जेजून आपयला हर एकल्याक कोणाय की बाकी दोरी नासतना त्या खातीर आमी आमचे जिवीत बदलूंक आसा आमचे जिवीत बदलिचे जाल्यार आमी चिंता बदलिचे लेवीन कशें चिंता बदलिलें तशेंच आमी चिंता बदलूंक आसा आमी त्या चिंतपा प्रकार आमी चिंतूंक आसा आनी त्या चिंतपा प्रकार आमचे जिवीत मांडून हाडूंक आसा त्या खातीर जेजू ताच्या घरा जेवणाक गेलो थंय सुंकागार आसो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जमो ताच्या सांगाता पंक्तीर बसलो पळय तो सुंकागार आनी तांचे पुरो ते कोण पातकी आनी खोटे मनीस म्हणून सोसायटी तांकां कर नासले तो तांच्या सांगाता तो बसून जेवंक बसलो आता पळय आमचे सांगाता जेजू हर एकल्या सांगाता जेजू आमचे सांगाता रावोंक आशेता आमच्या सांगाता जेवणा बसोंक आशेता जेजू आमचे सांगाता मिनिस्ट्री करतना येता जेजू आमचे सांगाता आमी दुसऱ्यांक हेल्प करतना येता जेजू आमचे सांगाता आमी कितें कार्य करता तांचे सांगाता येता तो त्या खातीर जेजू पयल्यान सांगता तो कित्याक म्हळ्यार हांव आयलां हांव कोणा खातीर आयलां पातक्यां खातीर पिडेस्तांक त्या खातीर आमी चिंतूंक आसा आमी वयल्या बार वाचल्यार आमकां थोडे पटी ताचें रेवलेशन मेळना केदाळ आमी डीपली आमी कान घेता आनी केदाळ आमी दुसऱ्या संगती विशयांत म्हळ्यारच दुसऱ्या वांजेलांत आशिल्ल्या शब्दांक आमी कनेक्ट करता तेदाळ आमकां कळटा आनी उगडापणाक येता तर जेजून तांकां जाप दिली पयलें शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक सवालत केला थंय कित्याक म्हळ्यार नियम शास्त्रांत बरोवन आसा पातक्यां सांगाता तुमी बसोन वचो म्हूण आसा त्या खातीर तांणी तें क्वेश्चन केलें तवळ जेजून तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक आज आमकां हर एकल्यांक ही गरज आसा आमकां हर एकल्यांक ही गरज आसा आमकां देवाच्या उतरांची गरज आसा देवाच्या उतरांची समजणेची गरज आसा देवाच्या उतरांची उगडापणाची आमकां गरज आसा हर एकल्याक आमी संपूर्ण व्यक्ती न्हय आमी रक्ता मसान आमी जियोवचे वय पूण आमी केदाळा देवाच्या सांगातपणान आमी जियोंक येता आमी केदाळा जेजूच्या उतरां आनी देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आमी केदाळा जियेता आमकां थंय आमकां कळीत जाता आमी कितें करता म्हणून आनी आमी केदाळा आमी देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करता आमी ते देवाचे उतर आमी कान घेवन ताचे वयर आमी केदाळा टायम करसिता वेळ करसिता आनी ताचे क्लोज येता आतां आमी आतां बायबल म्हळ्यार आमी जेजूत म्हूण जेजूत केदाळा आमी ताचे लागीं येता केदाळा आमी ताचे थंय आनीक क्लोज आनी क्लोज वेता तो आमकां आनीक ताचे उगडापण आमकां दिता त्या खातीर लोकांक तो म्हणटा हांव वापारीन सांगता ते केदाळा लोकांक सांगतना तो म्हणटा केदाळ म्हळ्यार कित्याक शीस जेजू सरशीन वापारीचो अर्थ कितें म्हणून विचारूंक येताले पूण लोक आयकोन फाटीं येतालो अशेंच आमी हर एकले आमी जेजूचे शीस म्हणटा जाल्यार आमी घडये आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी केदाळ आमकां कितें हे डावट येता आमी तातूंत वचोन आमी सोदिचे आमी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी सोदून काडून आमच्या जिणेंत आमी करेक्शन करीचे आमी केदाळा म्हणसर करिना आमी बेश्टे आमी कान घेता सोडता त्या खातीर आमचे थंय तें कितेंच कार्य करूंक जायना आमचे ते हातूंत
देवाच्या उतरांत म्हळ्यार मेरेर पडले बी, कडपी सुवातेर पडले बी, कांट्या जडकुटामध्ये पडले बी, बऱ्या सुवाते, ह्या 4 आंतू आमकां तांतूय आमकां तेंच सांगता. कित्याक म्हळ्यार सबार जाणां आमी देवाचे उतार आयकतना आमकां बारी खुशी जाता. आमचें जिवीत अशें जालें तशें जालें, पूण तेंच थंय रेतीर रावल्ले कुडले, भायर गेल्ले कुडले आमचे कशें आमचे एक्टिविटीज चेंज जातात. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय भितर जिरोना ते केदाळा म्हणसर ते उतर आमचे थंय जिराना आनी आमी तेंका खाण घेवना, ते आमचे भितर कार्य करूंकूच जायना. त्या खातीर जवळ जेजू तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव समा आसा, म्हजे थंय कांय प्रॉब्लेम ना, म्हाका देवाची उतरांय मस्तगत आसात, हांव हर एक दीस बायबल वाचतां, पूण वाचताय जाल्यार ताचे वयर नियाळ केला गी, ताचे वयर म्हजें जिवीत चिंता बदललां गी, म्हजें जिवीत बदललां गी. हे आज आमकां हर एकल्याक आज जेजू आपयता. हे त्या खातीर हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक न्हय म्हणटा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise ब्रदर काय God. ऍड करूंक आसा की? ना ब्रदर आम्ही समा पातकी जावन आसल्या जेजू मजे पसत आयला वय म्हाका राखच्या दरेकल्याक वय आमी री पातकी म्हण पयले वळखाचे जेजू त्या पसत तो आयलो आमकां सोदून आयलो ते वय लयके ओपा दिल्यात न्ही वय जाल्यार म्हणटा 100 बोकड्यांक एक सुकोवन गेल्यार चुकोवन गेल्यार वय एकाक तो सोदून येता त्या रितीन आमकांय तो आयलो सोदून. Praise वय God. वय वय प्रेज गॉड. आणि तो सिस्टर प्रेज गॉड. आणि तो सिस्टर म्युटर आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर. काय ऍड Praise the करा Lord. सिस्टर. ना करेक्ट आसा ब्रदर. सांगलेले Correct. जेजू कुर्सार मरून आमकां ताणें नितीवंतपण जोडून दिला वय आनी आमची पातकां ताणें ताच्या कुडीर व्होवन काडून गेला. हे एक सत आमकां समजल्यार जेजून केल्या त्या कार्ये वयर आमी वय रिलिजियस एक्टिविटीज जाता पयस येता. वय ते म्हळ्यार आमी चिंतलां रिलिजियस एक्टिविटीज केल्ले कुडले आमी देवाक मानवाल्या म्हणून ते त्या खातीर थंय देवाचे उतार म्हणटा भावार्था वरवीं मात्र देवाक आमी मानवंक जाता म्हण पयर रेखा सिस्टर क्लासीन सांगलां तें. वय काल त्या एलिझाबेथ सिस्टर केले रे. एलिझाबेथ सिस्टरय सांगलां. त्या खातीर आमी भावार्थ आमचो घट्ट तरेचे म्हणटा. आनी एक खंयचे गे थेसलोनिक गॅलेशियन्स 3:6 ते 3:9 खंय आसा थंय भावार्था विशयांत करेक्ट सांगलां. वय तशें प्रेज गॉड. सांगा सिस्टर. आमच्या करण्यावर बी नाही ब्रदर. आता आम्ही पास्कांचे या कालार आमच्या करण्यावर बी देवाक मेसवंक आमी वेता. वय वय देवाक म्हळ्यार आमी चिंतले 40 दीस मात्र जेजू आमच्या सांगात आसता. उरल्या कितले 320 दीस की तो दीस जेजू आमच्या सांगात आसाना तशें म्हणून आमचे चिंता. वय तशेंच जेजू वय आमचे चिंता म्हळ्यार आमी तशेंच जालें. हांव काले म्हळ्यार ते दीस मात्र सोमयाच्या कश्टाचे, बाकीचे दीस पुरो सोमयाच्या संतोषाचे म्हणून काडलां. करेक्ट. आमीच ते डिफरन्शिएट केलां. आमी जेजून म्हजे खातीर केलां म्हणलें हांव पळोवंक वचना. म्हजे खातीर जेजून केलां म्हणलें हांव ते पळोवंक वचना. त्या खातीर गॅलेशियन्स 3:9 म्हणटा देखून जे कोण भावार्थ धरतात ती भावार्थ ती अब्राहमा सवे आशीर्वाद जोडलेली. हे हांगा एक्चुअली जोडतेली म्हणून आसा. इंग्लीश बायबलान जोडलेली म्हणून आसा. त्या खातीर आमी केदाळाय आमकां ते आमी चिंता काले म्हळ्यार आमी संवसारी रितीन आमी कितेंय करता ते आमी देवाक मानवता. आमचे व्हडले कितें म्हळ्यार आमकां पाटी ओडता कितें म्हळ्यार
आम्ही किती संदेश ऐकत आहोत, पण तो संदेश देवाच्या उतरांत असा की म्हणून आम्ही क्रॉस चेक करना. केदळ आम्ही क्रॉस चेक करता ते उतार आमचे भितर रावता आणि आमकां ताचो उडास असता. त्या तेदळ आम्ही आमच्या काळजांत ते उतरां आम्ही आमचे थंय आम्ही जिरोवंक जाता. नाजाल्यार आम्ही येणे ऐकले तेने सोडले. आता आम्ही कितले जण रेतीरेक येतात, रेतीरेन भाग घेतात, थोडे ऍक्टिव्हली घेतात, पण तांचे जिवीत बदलना. जिवीत बदलना कित्याक म्हळ्यार ते भितर जिरोवना. ते जिरले कुडले थंय तावन फळां दिता. ते देवाचे उतर ते बी ते आमचे थंय फळां येजेत येवंकूच आसा. आमचे थंय फळां येना म्हळ्यार ते जिरोवना म्हणून अर्थ. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. त्या खातीर लूक 5:36 ती सांगता, नवे आनी पोरणे वस्तूर असो कोपो. थोड्यांनी आमी करचें आसा बॅलन्सिंग. काले म्हळ्यार पोरणे हांव करता, हांव नवें इल्लें करता, तशें जायना. जेजून तें क्लियर सांगलां. उपरांत एक ओपारी तांकां तो सांगूंक लागलो, कोणीय मनीस पोरण्या वस्त्रांक कोपो मारूंक म्हूण नवें लुगट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो समा लागना. आमी काले चिंता, आमी हेय करता आनी तेय करता, आमी दोनी करता, तरी आमची चिंता बदलूं ना. आमी देवाचे उतर जिरोवना. आमी केदळ तें करूंक वेता तशें आनी हांगा करेक्ट दिलां. कोणीय मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवें लुगट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगट तो पिंजून पाड करता, शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो समा लागना म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार नवें बाळटा थंय, पोरणे बाळना. पोरणे पिंजून तूं येता आनी की. त्या खातीर आमी पोरणे समा करता न्हय, आमी आमचें बदलूंक आसा. आमी केदळ बदलावणाक आमी उक्ते ना, तेदळ म्हणसर आमचें जिवीत कांय करूंक जायना. त्या खातीर तशेंच कोणीय मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी फुटतात, वायन पजरोन वेता आनी सामडी पाड जातात. आमी घालता पोरण्या हातूं खाले, पोरण्या बॅगांनी नवें भांगारांनी पुरो पोरण्या हातूं घालून दवरता. आमची दिरवी आमी घालता पोरण्या बॅगांनी घालता. आता आमी भांगारकान घेवन गेल्यार आमकां थंय बरे बरे डब्बे दितात, पोरणे दितात कितें. त्या खातीर आमकां देवाचे उतर मेळटना आमी त्या खातीर थंय वडोल आमी वाचलें जेरेमिया प्रवादीन तातूंत तुजी उतरां ग्राशीतलो म्हणटा तो, एकच पटी खावन घेतलो तो. तशेंच जायचे आमी ती देवाचे उतर आमी खावन घेवचे इमिडिएट. आमकां खंय मेळटा आमी खावन घेवचे आनी त्या विशयांत आमी तर्जुमो हें करीचे. म्हज्या जिवनांत हांवें कित्याक हांव सक्सेस पळयना, हांव कित्याक म्हजें जिवीत बदलना, हांव बऱ्या हातूं वचना, हांव पिडेस्त आसलो कित्याक बरो जायना, हांव केदळ आत्मीक रितीन हांव पिडेस्त आसा, तेदळ म्हजे थंय कुडीचें बरेंपण म्हजे थंय केदळाय तें पुर्त्या मापान समा जायना. त्या खातीर थोड्यांक ती पिडा गूण जाली म्हणटात, थंय वचोन थोडे रेतीरेक वचोन
पिढा गुण जाली म्हजी हांव समान जालो म्हणटात. मागीर इल्ल्या दिसांनी म्हणटात म्हाका प्रत्येक तशेंच जाता. कित्याक तशें जाता? कित्याक म्हळ्यार म्हजे थंय देवाचें उतार जिरोवना. ते उतार हांवें भितर कान घेवना आनी हांवें ते प्रॅक्टिसाक घालूना. म्हजे थंय प्रॅक्टिसाक गेल्यार मात्र ते म्हजे थंय ते कार्य करता. थंय पुरो साक्ष दिवन भायर येतात, सक्कडी करतात. मागीर ना, तांचे थंय जायना. त्या खातीर कितें बरेपण आमकां तें भोगलां, आमी ते कंटिन्यू आमचे थंय जायचे जाल्यार ते आमी ते प्रॅक्टीस करूंक आसा. सदांच आमी ताचे सवे आमी ते कार्य करूंक आसा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोणाक ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करियेत. कोणाक इसारूंक आसा जाल्यार इसारियेत. ब्रदर ऍड करूंक आसा की अनिता सिस्टर. कित्याक 8:13 आसा, हिब्रू 8:13. हेब्रू 8:13 गे घालता ब्रदर. वाचीजे की ब्रदर. अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आपलो सल्लो पूर्ण म्हणून काडलो आनी कितें पोरणे आनी प्रायस जावन येता ते क्रमेण नापायस जावन येता म्हणटा देवाचे उतर. प्रेज गॉड ब्रदर. दोनी आमी तुवें सांगल्यार मिक्स करतना आमकां दोनी जायते संख्या आमी जाणा जावंक आसा. पोरनो सल्लो म्हणटाना वय एक आमी जाणा जाय त्या वेळार जेजू ह्या संवसाराक येवंक नाटलो, संपूर्ण न्ही आसलो. वय जेजून आनी कितें काम जायते करूंक बाकी आसले पोरण्या सल्ल्यांत. संपूर्ण केदाळ म्हळ्यार नव्या सल्ल्यान जेजून केदाळ इट इज फिनिश संपादले म्हळ्यार त्या वेळार फिनिश जालें. वय आनी नवो सल्लो म्हणटाना नव्या सल्ल्यान ती आसा जेजू आसतना आनी जेजू मेल्या उपरांत. वय ते इम्पॉर्टंट. वय आमी दोनी करूंक जायना ते. जेजू आसतना तो नियम शास्त्र प्रमाणेच आसलो. वय वय जेजू मेल्या उपरांत आमकां जाकाल्यांनी कृपा मेळ्ळी, ग्रेस वय आयिल्लो. ओके. त्या लागून जेजू आसतना जेजू मेल्या उपरांत कित्याक आमकां इम्पॉर्टंट जेजून कितें कुर्सार केला ते इम्पॉर्टंट. त्या देखून म्हणटा आमी आदलो सल्लो आनी नवो सल्लो मिक्स करतना बारी जागृत आसूंक आसा. प्रेज गॉड. वय संपूर्ण जावना ते आमी जेजून केल्ल्या संपूर्ण ते पळोवंक आसा उतरां मारिफात जाणा जावंक आसा. वय वय त्या देखून देवाचे उतर म्हणटा क्लियरली अशें वय नवो सल्लो म्हणून देवान आपलो सल्लो पूर्ण म्हणून काडलो आनी कितें पोरणे आनी प्रायस जावन येता ते क्रमेण नापायस जाता म्हणटा देवाचे. वय Praise God. प्रेज गॉड. अनिता सिस्टर. ना ब्रदर कांय उलोवंक ना. कोणाक उलोवंक आसल्यार उलोवन दी. वय कोणाक टेस्टमनी कांय शेअर करूंक आसा जाल्यार करियेत. आनी सवाल आसल्यार विचारा ह्या शिकवण्या वयर गुर्तुना समजना जाल्यार. वय सगळ्यांक अनम्यूट दिला. उलय. पुष्पा Praise सिस्टर God. आसा. प्रेज गॉड. हॅलो. हॅलो. सांग. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड ब्रदर. म्हणजे टेस्टिमनी दिजे म्हणून हांव मस्त दिसात हांव वेट करता आसलें. सांगा सिस्टर. म्हाका फर्स्ट वर्ड मेळिल्लो साम 97:5. ओके. हय सगळ्या पृथ्वीच्या दुनिया मुखार पर्वत मेणा बरी करतात. करतात. वय होय. फर्स्ट म्हाका हे सायनसाचे प्रॉब्लेम आसले मस्त वर्सात हांव चिंता मस्त वखदां केली हांवें म्हणजे हे जावना. मागीर हांवें जुलयात हांवें फर्स्ट रिट्रीट 1 डे रिट्रीट हांव अटेंड केलें. पर तेच उतर म्हाका मेळ्ळे आनी म्हाका ते सत कळ्ळें जेजून येदोळच म्हज्या खातीर ते पिडा
आणि म्हजी पातकां सगळी ताणें बक्षिलात ऑलरेडी म्हाका ताणें सगळे बरें केलां म्हणून. प्रेज गॉड सिस्टर. ती खरी शिकवण म्हाका मेळ्ळी. हांव तें उरलां एक दिसाच्या रिट्रीटाक आयिल्ल्या टायमार आणि प्रेज त्या गॉड. दिसा म्हाका हे टंग्साचे गिफ्ट मेळ्ळे. प्रेज गॉड. एक्टिवेट जाले. पयलीं आसले म्हाका पूण हांवें ते एक्टिवेट करूंक लायल्ले. आणि म्हाका एक घरा एक हे आसले समस्या आसली की म्हळ्यार पुता विशयांत. म्हजो मालगडो पूत ताचे ल्हानथावन हांव ताचेंच म्हाका टेन्शन अशें म्हळ्यार ताच्या विशयांतच खंय आयकूंक मेळचें आनी सगळ्यांनी ताका एक खंयच्या की तो उपकारना म्हणल्या भशेन ताका हें करचें. इस्कॉलांत जावं दी खंयी जावं दी अशें. हांवें अशेंच म्हाका हांव मागण्यार एवकरिस्तांत भाग घेताना म्हाका एक ताळो आयकलो. कशें देवान जेजूक हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणून ते हांवें त्या दिसच हांवें चिंतलें कशें देवान जेजूक आपणाच्या एकल्याच पुताक आमकां भेटोवन दिलो. तशेंच म्हाका एक भुरगो दिला. ते तुवें दिला तुस ताका चलयताय. खाली ताका जल्म दिला हांवें ताका वागोवचें काम म्हजें आनी उरिल्लें काम तुजेंच म्हणून हांवें त्या दिसच समर्पिल्लें. आनी म्हाका ह्या शिकवणेद्वारे कळ्ळें की देवच सगळें चलयता आनी आमी जल्मोवच्या पयलेच ताणें आवयच्या गर्भांत आसच्या पयलेच ताणें आमकां एक येवजण म्हूण ताणें दवरला. आनी म्हज्या पुताकी तो चलयतालो म्हणलें ताणें ऑलरेडी हें केलें म्हणून म्हाका त्या रिट्रीटांतच हांवें तें हें केलें. म्हाका आनी उतर मेळ्ळें त्या दीस देवाचो प्रेरकत्व म्हज्या पुताचेर आसा. देवान लोक ताका अभिशेक 4:18. केला. लोक 4:18. ते आमी म्हणते रावल्या आनी तेच कार्यरुपाक आयले. आनी आज तो दुबय आसा. दुबय ताका बरे कंपनींत काम मेळ्ळें आनी आतां ताका ताचे ह्या उतरांत आशिल्ल्या चेडवाचेच ताका वळख जाली आनी सैरिकी जाली. आतां एप्रिलाच्या 26 तारखेर ताचे काजार फिक्स केला अशें. ते म्हजी Praise God. साक्षी हांव सांगूंक आसलें. प्रेज गॉड. अशें प्रेज गॉड. वय वय देवाक महिमा. वय Glory to God. Glory to देवाक Jesus. सदांच अर्घां दिवन आसा. आनी हांव आतां म्हाका काही बेना आनी ताचे सांगाता एक पर्टिक्युलर एक पाताक म्हजे थंय रिपीट जाताले ते. हांव कितले कुमसार जाता म्हाका एक क्वेश्चन आसलें पाताक कित्याक तशें जाता. एक दुकराक कशें न्ही कितले नाणय कितले नितळ कर आनी परत्यान वचून चिखलांत लोळटा तो तशें. आतां म्हजे जिवीत तशेंच जाल्ल्या भशेन ते कुमसार म्हळ्यार एक लायसन्स आसल्या भशेन जाता न्ही मनशाक. परत परत तो पातकां करता आनी तशेंच हें करता. पूण म्हाका ह्या उतरांत आयिल्ल्या द्वारी त्या पर्टिक्युलर पातकांतल्यान म्हाका हें मेळ्ळें सुटका मेळ्ळी. म्हळ्यार आनी हांव तें पाताक करूंक जायना. म्हाका मस्त टेम्पटेशन येता जाल्यार मस्त फावटी हांवें पळयल्या ह्या उतराद्वारे म्हाका आनी ते पाताक करिना जावच्याक ताचेर जैत व्हरूंक म्हाका कृपा दिला. जेजून ऑलरेडी म्हजे पाताक बक्षिला आनी हांव ते एक आनी ते पाताक करूंक हांव वचना म्हणलें एक म्हाका हें आसा भरवोसो अशें. आनी हांव दुसऱ्यांक हांव आतां उतर दिता. हर एकल्यांक म्हज्या वाड्यान जावं पुरो हांव कॅटेकिझम शिकयता भुरग्यांक शिकयता आनी मस्त जाणां म्हाका अशे कॉल करतात. हांव अशें युट्यूबार हांव मागणें आयकता. म्हाका लास्ट टायम 15 दिसा पयलीं हांव एक फ्रायडे अटेंड केलें हांवें. म्हाका तिके थोडो लेट जालो अर्दमर्द मेळ्ळें जाल्यार आयच्या हर एक शिकवण हांव आयकतां. म्हाका हर एक दीस ते उतर आज तुमी म्हणलें न्ही जाल्यार ते देवाचे उतर आमी आयकता आनी सोडता हांव थंयच. आतां सद्दां मिसाव येता हांव. आतां आंगापुरा तशेंच आसा. आमी सद्दां मिसाव येता हांव तेच म्हणटा ते म्हजो भावार्थ म्हणून. ते न्ही हांव हर एकल्याक शिकयता. मीस जाल्ले मेटा देवन इगर्जे भायर आयिल्ल्या तक्षण आमची उतरां दुसरीत. ते निर्फळ म्हणटा हांव. ते मिसाव वचून कांय प्रयोजन ना. तूं पयलें उत्तर ते तुज्या काळजांत दवर आनी दुसऱ्यांक तूं परगट कर अशें. आनी जिवितांत पाळिल्ल्या द्वारे हें जाता म्हूण हांव सगळ्यांक शिकयत आसा अशें. आनी म्हाका मस्त हे शिकवण्याद्वारे हांव मस्त देवाक अर्घां दिता. म्हाका हांव ब्रदर प्रकाश म्हाजो सयरो ताचे तान हांव त्या ह्या एरेंजमेंटिंगांतून आयलें. मागीर म्हाका अशें कळ्ळें की ती शिकवण सारकी आसा पूण
खंय हें जाता ऑलरेडी आमकां देवा जेजून दिल्लें आसा आनी परत्यान आमी मागात रावचें म्हणना म्हाका तें दी हें दी पिडा गूण कर म्हणून मागतात ते म्हाका आतां दिसता तशें न्ही आमी ऑलरेडी जेजून म्हाका गूण केला आनी हांवें ताका अर्गां दिवंक जाय म्हणून आनी म्हाका हर एक कालें ल्हान कालें तरी घरांत कोणाकी कश्ट आयले पिडा आयली म्हळ्यार आतां हांव ते उतरांत आमी हें करता प्रेज गॉड कन्फेस करून मागता हांव प्रेज गॉड देवाक महिमा देवाक अर्गां. देवाक आणि रांगी उतार दिता ती वय प्रेज वय, गॉड घरा. पळय तांचे जिवीत पळय बदललें पळय तांच्या वय. कुटुंबांत संतोष आयलो समृद्धी येयली वय. बरेपण आयलें हर वय. एक ते आत्मीक कितें आसा आमच्या आत्मीक रितीन आमी केदाळा कान घेता त्या दाळा आमच्या कुडीक वळटा आमी केदाळा आत्मीक रितीन कान घेना आमच्या कुडीक म्हणून कान घेता ते आमचे थंय निर्फळ वय जाता वय वय प्रेज गॉड सिस्टर आणि काय अनिता सिस्टर हा ना ब्रदर थँक्स गिव्ह प्रेयर करून फाल्या आमची रेतीर आसा उरलाल सकडांनी येवचे आणि हेरांक आपण हाडचे सकाळी 9:30 तावन 4 वरां म्हणसर प्रेज गॉड कोणी एंड प्रेयर करतात की ओके बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन मोगळा बापा आयच्या ह्या वर्त्या दिसा पासून आमी तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा जायती सता ह्या भावा मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुवें आम्हा सर्वांक उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता पयली जो तुवें आमकां पवित्र आत्म्या शिकयले बापाक खऱ्या देवाक आनी ताच्या पुताक आमी वळखोवचे त्या दाडा आमी चड आनी चड तुज्या उतरा वरवीं आमी तुका जाणा जाता त्या दाडा आमचे ससनाचे जिविताचे पैन आमी मेट आराम करता हे आराम केल्ले मेट संवसारा दावन मुखल्या जिविताक फावयता म्हणल्यार सत उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आनी तितलेंच न्ही बाबा तुवें आमकां शिकयले आवेला फातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही म्हणल्यार सत तुवें आमकां आयच्या दिसा उगडापे केले वय तूं आम्हा समेस्त मनशा पासून आयलोय कित्याक संवसारांत हर एकलो मनीस पातकी जावन तूं ह्या संवसाराक आयलोय पूण तुवें तुज्या वर्त्या मोगान तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडून आम्हा समेस्तांची आमचे हर एक पातकाद अपराध आनी ताचे फारीकपण हर एक तुवें खाणवून तुजें बरेपण तुजें नितीवंतपण आमकां दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता तशें आमी तुज्या उतरां मारिफात आनी चड हे सत जाणां जावन हेरांकी शिकोवंक कुमक करच्या पासून अर्गां दिता सांगात त्या भयणीच्या जिवितांत ह्या उतरांत कितें पुरा साध्य जालें अजापा अद्भुता तिने तिच्या जिवितांत रुता करण एप्लाय करण ते आमकां कळीत केल्ल्या पासून ती आमी तुका अर्गां दिता तशेंच हर एकल्यांनी तांच्या जिवितांत तुजे उतार स्वीकार करून तांची चिंता बदलून तांच्या जिवितांत खार्या रुपाक घालून तातूंतले सकत अनुभव करूंक तुज्या नांवाक महिमा दिवच्या पासून अर्गां दिता तशें हर एकल्यांनी तुजे बरोवन तांचे जिवीत जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता ईश्वर मागणी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन Amen. 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 Praise Jesus. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Good night, everyone.